With me, Suraj Nandrekar on Straight Talk. As we all know, that BJP has announced the first list of 34 candidates yesterday, and this has rattled many leaders. Many have been declined ticket, including senior leaders. Today, we have with us one of the leaders, the former Chief Minister of Goa, Bab Lakshmikant Parsekar. Mr. Parsekar, despite being the CM, he has actually been one of the founder members of BJP in Goa, and today finds himself in a situation which he cannot even believe this has happened to him. Let's go and talk to him. Uh, what exactly he wants to do and what is his future. Namaskar, Namaskar. sir. Did you ever feel you will be in such a situation? Do you feel betrayed by the party? Yes, somewhat. And this is not an unexpected attitude, I would say, of the party. Since last over 5 years, even during the elections of general elections of 2017, on certain occasions, I felt it. It resulted, you know what it resulted into. And thereafter, during the last 5 years, though I was attached to party, it was very much difficult for me to disown the party. But over a period of 5 years, now I have come to a situation where it is very difficult to continue my alliance, my link with the party. Yeah, when you say this, sir, now the thing is, BJP made you the chief minister. You were the campaign manifesto chief of BJP. हे सगळे झाल्यानंतर तुमकां मातशी तरी पार्टीन कितें सांगिल्लें की यू विल नॉट गेट द सीट? ना, म्हाका अशें कांय सांगूंक नासलें, असो म्हाका वासूय नासलो. पण पार्टीच्या हातून काही धोंड आसा, धोंड, तांचो म्हाका दुबाव आसलो. फॉर वॉट एवर मे बी द रिजन. पण पार्टीच्या विकासांत जी काही धोंडां आसात, तातूंतल्याचो म्हाका काही जाणांचो दुबाव आसलो. आनी पूण म्हाका वयल्याचो फेथ आसलो. आय हॅड फूल फेथ इन द our leaders at Delhi. But probably these people were successful in proving that that Parsekar is not deserving the ticket. Maybe, I don't know. Sir, आज तुम्ही जेन्ना अशें म्हणटा, this situation has happened to you today. This situation has happened similar for many कार्यकर्ता. आज आम्ही पळयलें जाल्यार BJPन सगळे भायले लोक आयल्यात. And I'm asking you this question only because you have been with BJP for long, very very long. आणि आमी जेन्ना अशें पळयतात, भायले लिडर्स येवन टिकेटी घेवन सोमते चलोंक लागता आनी जे कोर कार्यकर्ता, जे फाउंडर्स आहा, दे आर मेड टू in such a situation that they don't expect themselves. What is your... पण जी भरती केल्या BJPन, विशेष करून गेल्या 5 वर्सांत, ती सामकी आक्षेपार्ह आसा. BJPच्या खंयच्याच कोर कार्यकर्त्याक, गोंयांतल्या खंयच्याच कोर कार्यकर्त्याक हें मान्य जायना, पचनूय वचना. हांवूय ताका अपवाद आसूं शकना. कित्याक लागून करतात हें म्हाकाय सांगपाक कठीण जाता. पण एक गजाल निश्चित, जे पयशे जमयतात मोठ्या प्रमाणात, ते काही भागांत, काही प्रमाणात त्याचं प्रपोर्शन कोणाक पावयतातय आसतलें. आमच्या सारक्या कडल्यान आमी ते जमयले ना, त्यामुळे क्वेश्चन डिड नॉट अरायज कोणाक तरी पावोवपाचें. आणि त्या दृश्टीन आमी कफल्लग नेते अशें ह्या मंडळीक दिसता आसत. सर, पूण डू यू थिंक द BJP इज गोईंग द काँग्रेस वे? जी काँग्रेसीन ती 2012 जी मिस्टेकी केल्यो, तर तुमकां दिसना BJP रिपीट करता? जस्ट रिपीट करता ना,
It is just not repetition. It is doubling or tripling. ॲटलिस्ट काँग्रेस जेन्ना करी कितें तरी तेन्ना आमी असले BJPन जे तेचेर अंकुश दवरपा खातीर टू कीप अ चेक ओवर दॅट आमी वी वर व्हॉयसिंग आउट. आतां BJPच कडल्या लोकांनी जर ह्यो गोश्टी करूंक लागल्यो जाल्यार मागीर हू वील व्हॉयस आउट. आतां तें एक्सेप्टेबलूच जाल्ल्या भशेन जाल्या आनी तेतून आमी गोंय खंयचे वटेन व्हरतात खंयच्या मार्गान व्हरता हें आमकां कळनाशें जाल्लें आसा. ताका लागून भले कितेंय जावं न्ही निमित्त हे तिकीटेच्या निमित्तान जाल्ले आसात पण BJPचे डोळे म्हणजे ज्या BJPक आमी खतपाणी घाला आमी रोयल्यान त्याच BJP जर चुकीच्या लोकांच्या हातान गेली जाल्यार मागीर तिका जाग्यार हाडपा खातीर खंय तरी तकल्यार दांडो मारचो पडटा आनी तें जाता. सर आता हे आफ्टर दीस फ्युचर कितें कोणाचो फ्युचर म्हणटा तुमचो म्हजो? वॉट आर युअर प्लॅन्स नाव? हे पळय एक म्हणजे हांव पॉलिटिक्स हो म्हजो पोटा पाणयाचो धंदो न्हय. हांव पॉलिटिक्सा कडेन सोशल दृश्टिकोनांतसून पळयता. त्या माध्यमांतसून लोकांचे 4 गोश्टी जावच्यो ह्या भागाचो विकास जावचो हांगासरल्यो समस्या आसात उदकाच्यो आसात रस्त्याच्यो आसात लायटीच्यो आसात जॉबाच्यो आसात ह्यो मार्गाक लागच्यो ह्या दृश्टिकोनांतसून हांव पॉलिटिक्सा कडेन पळयता आनी ताका लागून म्हाज्यात कांय फरक पडना. सर पण काल तुम्ही कार्यकर्त्यांची मिटिंग घेतली आणि तुम्ही म्हटलं की 3 दिवसांनी डिसिजन घेतले आणि यू मेक गो इंडिपेंडंट. इज इट ट्रू? हय हांव त्या दिशेनूच वता हें म्हाका कळटा पूण ज्या पार्टी कडेन इतल्या वर्सांचो म्हजो संबंद आसा ते फटदिशी तोडप हें म्हाका जालें ना. नंबर 2 म्हजे कडेन मॅनिफेस्टो कमिटीचो अध्यक्षपदाची धुरा आसा. मॅनिफेस्टो ही महत्वाची इलेक्शनाच्या काळान महत्वाची ही जबाबदारी आसता आनी ती अशीच हांव मदीं फटदिशी तोडून हांव वचचो ना. त्यामुळे हांवें म्हटलें की म्हाका एक 2-3 दीस दियात तुमी सो दॅट आय हँड ओवर ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी आय विल बी अवेलेबल वीथ यू. कार्यकर्त्यांनी सामकी पूर्ण तयारी केल्ली आसा. कालच्या मिटिंगेक सगळ्या बुथा वयले कार्यकर्ते आसले. आमी एक प्रत्येक बुथा वयल्यान दोग जाण अशें म्हटलेले पूण एका बुथा वयल्यान 8-10 बीन अशे आयिल्ले. आमी 100 जाणांची तयारी केल्ली. प्रत्यक्षांत 650 लोक आनी जेका कोणाकूच खंय गाडी धाडची पडूंक ना स्कूटर धाडची पडूंक ना जीप धाडची पडूंक ना सगळे बूथ 100% रिप्रेझेंट जाल्ले. त्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांचेर खूब अन्याय जाय. गेली 5 वर्सां भरपूर मोठ्या प्रमाणात खास करून 4 वर्सां नवीन आमदाराक घेतलो राजिनामो दिलो आनी ताका जेन्ना पक्षान घेतलो आनी ताका जेन्ना ओके आमी आमदार करुया होय निर्णय जालो ताच्या नंतर ताणें हांगा काडलेली मंडल समिती आसा ताणें हांगा काडलेले बूथ समिती आसा ताणें वयर जिल्ला समितीचेर दिवपाची नांवां आसात प्रदेशाचेर दिवपाची नांवां आसात खंयच्या कॉर्पोरेशनाचेर दिवपाची नांवां आसात. तातूंत BJPचे जुने मूळ कार्यकर्ते जे आसले ते टोटली तांचेर अन्याय केलो आनी त्यामुळे तांच्यात खतखत आसली. हांव तरी पक्षाच्या संबंदांत आसलो म्हाका अधून मधून कितें तरी कामां दिताले पूण कार्यकर्ते हे सामके चवताळले हांगासरले. फक्त भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून ते वगी आसले आनी खूब काळ आमच्या कडेन तांचे व्यक्तिगत संबंद आसल्यामुळे ते वगी आसले. काल ते निमित्त मेळ्ळ्यामुळे म्हाका सर कितें करप हे विचारपा खातीर ते सकाळच्यान येत. मागीर म्हटलें बाबा रे आमी एकदांच केन्ना तरी उलोवया आनी सांजचे 5 वरांचेर मेळुया. आनी हांवें अपेक्षा धरलेली की 100-1 जाण जमतले म्हणून पूण 600-650 जेन्ना कार्यकर्ते जमतात आनी तांचो एक उत्स्फूर्त प्रतिसाद जेणे आय विटनेस केला ते सांगूं शकतले. प्रतिसाद हो जबरदस्त आसलो आनी मांद्रे मतदारसंघात एक नवो इतिहास बरोवपाची अशी एक म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक संद मेळटा. सर टिकेट डिक्लेअर जाली दनपारा काल कोण तरी BJPंतल्यान तुमकां फोन करून उलयले? ना उलोवंक ना. सो बेजिकली अशें जेन्ना जाता आमचे इवन टिमीनी सुद्दां स्पोर्ट्सान सुद्दां जेन्ना समबडी इज नॉट सिलेक्टेड समबडी कॉल्स अप कोच कॅप्टन कोण तरी फोन करून उलयता. मुख्यमंत्री किंवा प्रदेश अध्यक्ष कोण तरी उलयला तुमचे कडेन? ना आदले दिसा म्हाका तसो हांव दिल्लीक आसलो म्हाका दिल्लीक आफोवणें आयिल्लें
हांव तुरंत दिल्ली गेलो, फोंडे आयले तेन्ना अध्यक्षा कडल्यान, आनी थंय तशें उलोवप जाल्लें. म्हाका ते सांगताले की तुवें कितेंय पार्टीचें कसलेंय पद मागचें, सरकारांतलें किंवा अन्य ठिकाणी, पूण ही तिकेट ही हेचेर तुवें दावो दवरचो न्ही. हांवें फॉर वेरियस रिजन्स सांगलेलें, आनी हांवें सांगलेलें की जो सिटींग MLA आसा तेची ट्रेन फाटल्या 2017च्या इलेक्शनाक म्हाज्या विरुद्ध जिखलो तेन्ना ताणें 16,500 मतां घेतल्यात. मागीर पोटनिवडणुकीक तो 13,000चेर आयला, आनी जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक ताणें जरी कॉन्टेस्ट केलें ना तरी ताणें दवरलेले जे उमेदवार आसले म्हणजे सगळी कडेन प्रो BJP वातावरण आसलें, आनी सरकार बरोबर रावपाची एक टेंडन्सी पंचायती आनी जिल्हा पंचायतीत आसतात. पूण ताच्या कॅन्डिडेटांक ह्या मतदारसंघातल्या एरियेत केवळ 6,900 मतां पडली. म्हणजे 16,500, 13,000 आनी 7,000. म्हणजे ताचो ट्रेंड कसो ग्राफाचो देंवत गेला देड वर्सांत. आनी फाटल्या वर्सभरान सवा वर्स, देड वर्सांत जिल्हा पंचायतीची निवडणूक जाल्या नंतर तर ताचे काही व्हिडिओज आनी ऑडियोज जे आयल्यात तातूंत तो आनी बदनाम जाल्लो आसा. त्यामुळे ताका निवडून येवपाची कशीच शक्यता ना हें हांवें सांगलें. आनी त्यामुळे दुसरी म्हाका ऑफर ही हांव घेवचो ना, म्हाका नाका, म्हाका सिंपल MLA जावपाचो आसा. आनी हांवें फुडें हेंय म्हटलेलें की म्हाका फुडें आनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स मोठी ही म्हाका इच्छा ना. मतदारसंघात जे म्हत्वाचे प्रोजेक्ट उदकाचे, इलेक्ट्रॉनीक सिटी, हॉस्पिटल जे हांवें सुरू केल्ले, हांव मुख्यमंत्री आसल्यामुळे फुडें व्हरूंक शकलो, ते आज गेली 5 वर्सां दे आर अनटच्ड, आनी त्यामुळे ते फुडें म्हाका व्हरपाची इच्छा आसा. सर, तुम्ही म्हटलं तर दयानंद सोपटेचे द पॉप्युलॅरिटी इज गोईंग डाऊन. तुमकां कितें दिसता, इफ यू कंटेस्ट इंडिपेंडंट ऑर एनी पार्टी हॅज अप्रोच्ड यू फॉर दिस, आनी वॉट डू यू थिंक विल बी, कॅन यू डिफीट हिम एज अ इंडिपेंडंट? तशें हांगा आयिल्ल्यो दोनूय ज्यो पार्टी भायल्यो आसात तांणी म्हाका फाटले 1-2-3 म्हयन्या पासून ऑफर दिली आसा. पण हांवें म्हटलें ना, हांव येवचो ना, रागार जावं नाका, म्हजेर तुमी प्रयत्न करूं नाका, तुमच्या प्रयत्नांक यश मेळचें ना. हांव म्हाज्याच पार्टीसून, म्हणजे ज्या पार्टीक खतपाणी घालें, ज्या पार्टीक व्हडली केली, जी पार्टी व्हडली जातना हांव स्वता व्हडलो जालो, त्या पार्टी कडल्यान म्हाका संबंद तोडपाचे नासले, ह्या भुमिकेतसून हांव वतालो. पूण अलीकडे खास करून रिक्रुटमेंट जी जाली किंवा करपाचो प्रयत्न केलो तातूंत म्हजो पूर्ण अपेक्षा भंग जाला. म्हणजे BJPन हें कितें चलयल्लें आसा, म्हणजे पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या रिटन एग्जामीक ज्या भुरग्याक 19 मार्क पडटात, म्हणजे नापास जाता तो 100 पैकी 19, म्हणजे तो PSIच्या परीक्षेत दुसऱ्या दिसा किंवा तिसऱ्या दिसा 99 मार्क घेता. म्हणजे SSCच्या परीक्षेक तो 19 मार्क घेवन नापास जालो, आनी 2 दिसांनी ताका BSCच्या परीक्षेक बसयलो. तो BSCक पासूच जालो न्ही, ताणें डिस्टिंक्शन घेतलें न्ही, ताणें 99 घेतल्यात, गोल्ड मेडल घेतलें. आनी दीस इज नॉट अ सिंगल केस, 8-9 केसीस जेन्ना म्हज्या नजरेक आयिल्ले आसात तेन्ना हें कितें चल्ललें आसा, आनी आमी कशा प्रकारचे लोक प्रशासनांत भरतात, आनी हे भरलेले प्रशासनांत भरलेले हे भुरगे किंवा मंडळी ही फुडें कितें चलयतली, एडमिनिस्ट्रेशनांत दिवे लायतली, आनी तातूंतसून हांव खडबडून जागो जालो. हें एक निमित्त ठरलें फुडें. सर, पण तुम्ही इंडिपेंडंट बसत जाल्यार वॉट डू यू थिंक आर युअर चान्सेस? म्हाका मांद्रे मतदारसंघातले लोक आनी पेडणे तालुक्यांतले लोक हे तसे खूब समजूतदार आसात, हे म्हाका खात्री आसा. ते अनेकदा इमोशनली कॅरीड अवे जातात. आज ज्या पद्दतीन सरकार चलता ताचेर तांची जबरदस्त नाराजी आसा. हांगासर जे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आसात महत्वाचे, ते गेली 5 वर्सां पूर्ण दुर्लक्ष केले. उदक शॉर्टेज आसा जाल्यार आमदार तो बाबा 15 MLD प्लांट 30 MLDचें काम चलना ताच्या फाटल्यान लागूंक जाय, किंवा दुसरो तुवें 30 MLD प्लांट प्रपोज केला जाका सँक्शन मेळिल्ली आसा पार्सेकाराच्या वेळार, तो फुडें व्हरूंक जायो. हेचे उलयनासतना तो
टँकरान तुका पाणी धाडटा आनी म्हजो अमको कार्यकर्तो घेवन येतलो. ही पोरकटपणां मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांनी टँकराचें पाणी पिवप का कितें? केदी व्हडली 51 कोटीची इमारत हॉस्पिटला खातीर बांदलेली आसा. गोवा मेडिकल कॉलेजीक एक रुरल हेल्थ सेंटर जशें हांगा आसा सांदांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मांडूर आसा, तशें म्हाका हांगा करपाची एक संद आयली. ताज्या खातीर हांवें 100 बेडेड हॉस्पिटलाची इमारत बांदलेली आसा. म्हज्या बॉल्सांतले पयशे वचूंक ना. 51 कोटींतले 51 पयशे म्हज्या बॉल्सांतले ना. पूण जनता जनार्दनाचो पयसो तो ते सुरू जावंक जाय आसलें. फुडेंच वचना गजाल आनी ताका पडलेलंय ना. ते जर जीएमसीक लिंक जाणारे जर मांडूर सारके जर ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाल्ले जाल्यार जी कोरोना वेळार हांगा हाहाकार जालो तो टाळूंक शकपाचे आमी. थंय मेडिकल कॉलेजीचे कन्सल्टंट येवं शकतात. थंय मेडिकल कॉलेजीचे प्रोफेसर येतले. मेडिकल कॉलेजीचे पास आउट स्टुडंट इंटर्नशिपा वेळार 25-25 ग्रुपान येतले. आनी एक बरी तालुक्यांत सुविधा जावपाची. ताचे खातीर कांयच केलें ना. एक प्रश्न ताणें हे सार्वजनीक हिताच्या गोश्टींचेर विधानसभेत काडलो ना. इलेक्ट्रॉनीक सिटी जाल्यार म्हजी इट वॉज अ ब्रेन चायल्ड. हांवें म्हज्या तकलेंतसून हांगासरले भुरगे जे शिकतात आतां मोठ्या प्रमाणात क्वॉलिफायड आसात, घरोघर क्वॉलिफायड आसात, तांकां सगळ्यांक हांव नोकऱ्यो सरकारच्यो दिवंक शकना हेची म्हाका कल्पना आसली. आनी म्हणून इलेक्ट्रॉनीक सिटी सारको कॉन्सेप्ट जो कोणेच हाडूंक ना आनी म्हज्या तकलेंत आयलो. ताका 2.5 वर्साच्या म्हज्या काळान हांवें जमीन आयडेंटिफाय करणें, जमीन मेळोवप, तेचें पोजिशन घेवप, तेचें एमलगमेशन करप, तेचें झोनींग बदलप, तिचें पूर्ण प्लॅनिंग करप, तिचर अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय जाय म्हणून 220 केव्हीचे सबस्टेशन टेंडर केलें. हांवें जे टेंडर केले ताका गेल्या 5 वर्सांत वर्क ऑर्डर सुद्दां अजून दिल्ली ना. खरें म्हणजे इट शूड हॅव बीन फूल फ्लेज्ड फंक्शनींग बाय नाव. त्या इलेक्ट्रॉनीक सिटी वयल्यान 4 लेन रस्तो विर्नोड्याच्या रस्त्या पर्यंत पावयल्लो आसा. तेन्नाच सगळें हे 2.5 वर्सांच्या काळांत थिचरल्यान तो मेन रस्त्याक नॅशनल हायवे 17 पावूंक जाय आसलो. नॅशनल हायवे 17 पावतकीर ती इलेक्ट्रॉनीक सिटी नेशन वायड हायवे कनेक्ट जावपाची, नेशन वायड रेल्वे कनेक्ट जावपाची आनी नेशन वायड आनी इंटरनॅशनली एअरपोर्टाक कनेक्ट जावपाची. 1.25 किलोमीटर लांबीचो हो रस्तो गेली 5 वर्सां जाली ना. हेचें म्हाका दुख्ख जाता. ठरोवन कोण तरी ह्यो गोश्टी करता. पेडणेकारांक कायम फाटीं दवरपाच्याच प्रयत्नांत आसात अशें म्हाका दिसता. म्हाका जेन्ना संदी मेळ्ळी त्या वेळार हांवें फुडें व्हेलो. आजूय म्हाका व्हडलें आतां पक्षीय नेट आनी अभिनिवेश आनी स्वाभिमान व्हडलो रावल्लो ना. म्हाका म्हजो मांद्रेचो, म्हजो पेडणेचो विकास जाल्लो जाय. आनी जी कामां हांवें म्हज्या तकलेंतसून प्रपोज केल्ली, जी कामां आजच न्हय फुडलीं 25 वर्सां हांगासरल्या जनतेक उपयोग पडटली अशीं कामां जीं आसात ती फुडें वचूंक जाय. म्हणून हांव इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाच्या निर्णया कडेन वतां. म्हणून कार्यकर्ते म्हजेर प्रेशर घालीत आसात. 1-2 दिसान हांव पक्षाच्या जबाबदारीतसून मुक्त जाल्या नंतर हांव हाची घोशणा निश्चित करतलो. सर, तुम्ही जर इंडिपेंडंट जिंकले, विल यू बॅक बीजेपी अगेन? हे पळय, हांगासर हांव बीजेपीनसून वयर आयलां ही गजाल जरी खरी आसली तरी ह्या पक्षाक एंटी इन्कम्बन्सी खूब आसा. ह्या पक्षान खूब चुको केल्ल्यो आसात, प्रशासनान मोठ्या प्रमाणात केल्ल्यो आसात चुको. एंटी इन्कम्बन्सी बीजेपीक आसा. काँग्रेस लोकांची अपेक्षा फुलफील करपाक कमी पडटा. आज काँग्रेसी कडेन विश्वासान लोक पळयतात. अन्य पक्ष जे आसात, जे नवे आयिल्ले आसात, तांचे कडेन लोक तशे विश्वासान पळयनात अशें दिसता. आनी ताका लागून ह्या फावटी ट्रेंड असो दिसता गोंयभरांत की व्यक्ती पळोवन मतां दिवप. वेगवेगळ्या पक्षांनी एफिशियंट लोकांक लोक मतां दितले आनी जांकां पक्षाची तिकेट मेळूंक ना ते इंडिपेंडंट म्हणून निवडून येतले. म्हाज्या अंदाजान अशे मॅच्युअर्ड लोक जे निवडून येतात, खास करून इंडिपेंडंट जे आसतले, तांकां दे वील हॅव एन इम्पॉर्टंट रोल टू गिव्ह अ गुड स्टेबल गव्हर्मेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years. सर, बीजेपीन तुमचेर खूब अन्याय केला हे आमी सगळे जाणा. 2017 तांणी तुमकां CM कॅन्डिडेट
अनाउन्स करू ना आणि दॅट वॉज द मेन रिजन विच लेड टू युअर डिबेकल इन 2017. ताज्या मागीर 2019 पोटनिवडणुकीन तांणी तुमकां टिकेट दिवना. ऑफकोर्स दयानंद सोपटे हॅड रिजायन फ्रॉम काँग्रेस एंड कम आणि ताज्या मागीर परत आतां 2022 तुमकां कितें दिसता कोण आहा हाज्या फाटल्यान तुमचे अगेन्स्ट देर इज सम लॉबी विच इज वर्किंग अगेन्स्ट यू? एक म्हाका नांवां घेवपाक बरीच ना, पूण एक अडचण पार्टीची एक मोठी आसा, एक मोठी धोण आसा पार्टीक आनी ताचो लक्ष म्हणजे खरें म्हणजे सगळें ऑर्गनायझेशनाचेर जें लक्ष दवरूंक जाय ते ताचें एक म्हज्या अंदाजान 50% लक्ष हो लक्ष्मण पार्सेकाराक कसो हांव थोपयतलो आनी मांद्रेचेर आसा. आनी दुसरें तेच्या खालोखाल 49% हे दिवचलेचेर आसा, थंय ताचो इंट्रस्ट आसा. आनी उरलो मागीर 1%, तो 1% उरलेल्या गोव्याचेर आसा. ताका लागून पार्टीन हांगा कांय करूंक ना. पार्टीची वाट लायल्या ह्या मनशान, पार्टीचें घट्टाण केलां. आमकां दुख्ख दिसता की अशी कशा पद्दतीन पार्टी वचत आसा ती. ह्या इलेक्शनाच्या आउटकमातसून लक्षांत येतले आनी ह्यो गजाली पार्टी बेगिनात बेगीन रेक्टिफाय करतली अशें म्हाका दिसता. Do you think BJP has become overconfident after the Zilla Parishad and municipal election victories? हय, ओव्हर कॉन्फिडन्स दाखोवचोच पडटा पॉलिटिकल पार्टीक. ओव्हर कॉन्फिडंट जावची गरज नासता. पूण जेन्ना हांव आतां पार्टीच्या भायर वचपाच्या मार्गाक लागला त्या वेळार हांवें पार्टीचेर ताशेरे ओडप हें म्हाका योग्य दिसना. पार्टीचेर हांव ताशेरे केन्नाच ओडचो ना. एक म्हणजे जी पार्टी चलयतात अश्यो मंडळी जी आसात तेंची जी विकृत मनोवृत्ती आसा ताका लागून ही पार्टीची दशा आयिल्ली आसा. आनी ही जी इलेमेंट्स आसात ही कुशीक सरल्या नंतर परत भारतीय जनता पार्टी नव्यानूय काम करूं शकतली. बट इट इज फॉर देम टू डिसायड. हांव एज ऑफ नाव हांव पार्टी कडल्यान पयस वता. 1-2 दिसांत तुमच्या अपेक्षे प्रमाणे हांव निर्णय घेतलो आनी निर्णय घेतकीर हांव इंडिपेंडंट उमेदवार आसतलो. जे 2017च्या इलेक्शनान पार्टीन म्हाका तिकेट दिल्ली पूण जनतेची तिकेट म्हाका मेळूं शकली ना. ह्या फावटी पार्टी म्हाका तिकेट दिना पूण मांद्रे मतदारसंघातले जनता जनार्दन म्हाका तिकेट दिवपाक सामके उत्स्फूर्त आसात आनी ती तिकेट म्हाका मेळटा आनी त्या तिकेटीच्या आधाराचेर हांव परत मांद्रेचें प्रतिनिधित्व करतलो हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना. सर आता तुम्ही म्हटले 2-3 दीस टाइम घेतला तुम्ही. काल अशें जालें की खुबशे लिडरांनी डायरेक्टली अनाउन्स केलें की आमी इंडिपेंडंट वतले. तुम्ही 2-3 दिसाचो टाइम मागला. आर यू गोइंग टू डू अ सेकंड थॉट? नो सर, द क्वेश्चन ऑफ सेकंड थॉट डजंट अरायज. हांव दुसरें मत दुमत हांव करचोच ना. फक्त म्हजे कडेन ताणें दिल्ली जबाबदारी आसा मॅनिफेस्टोची, ती म्हाका हँड ओवर करूंक जाय. जाता जाल्यार ताणें कंप्लीट करून घेवची म्हजे कडल्यान, पूण ती हांव हँड ओवर करतलोच आनी मागीर ऑफिशियली हांव म्हजो मार्ग जो आसा तो मार्ग हांव अवलंबतलो. सर लास्ट क्वेश्चन तुमकां. जेन्ना आमी पळयता टिकेटी काल दिल्यो तातूंत 2 फॅमिलीक 2-2 टिकेटी दिल्यो. तातूंत उत्पल पर्रीकराक टिकेट दिवना. तुमी जर मुख्यमंत्री आसले त्या टायमार वॉट वूड हॅव बीन युअर डिसिजन? पण जर तर हे म्हाका योग्य दिसना हेचेर कॉमेंट मारपाक. काही जाणांक घोव बायलांक काही जाणांक बापूय पूत असल्यो मागण्यो आसात, दिल्यो आसात. हांवें काय म्हज्या खातीर म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक तिकेट मागूंक नासली. म्हजी ही म्हजे खातीर आसली आनी मांद्रे खातीर आनी पेडणे खातीर आसली. ती म्हाका दिली ना आनी म्हजेर न्हय तर ह्या भागाचेर अन्याय केलो. ह्या पार्टीच्या निश्ठावान कार्यकर्त्याचेर अन्याय केलो. तुमकां दिसता उत्पलाक तिकेट दिवची आसली काय ना दिवची आसली? हे पळय, हांव थंय ना आनी हांव दिणारो कोण न्ही. हांव एडवायस कित्याक करूंक ताका दिवची काय ना दिवची ती. इट इज देर डिसिजन. हांव काय तें डिसिजन घेणाऱ्यात ना आसा. त्यामुळे हांव तो क्वेश्चन टाळटां. ताणें केल्ली ज्यो चुका आसात ह्यो येणाऱ्या काळांत दिसतल्यो आनी त्यो 14ची जी निवडणूक आसा, 14 फेब्रुवारी जी निवडणूक आसा तातूंतसून ते भायर सरतले हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना.
आतापर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर त्याच्या विचारासकल, त्याच्या छाये त्याच्या विचारधारेसकल हांवें काम केलें. हांव ती पक्ष सोडलो किंवा पक्षा कडल्यान दूर जरी गेलो तरी तो विचार आनी विचारधारा ही म्हाका कायम मार्गदर्शन करीत रावतली. हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना. उर्वरीत जिवनात सुद्दां वाटचाल करत आसतना म्हाका तिचो निश्चित फायदो जातलो आनी तिची उपयुक्तता म्हाज्या जिवनात कायम उरतली. हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना. थँक्यू पार्सेकर सर. आज तुम्ही गोंयकारांक काल जेन्ना टिकेटी अनावन्स जाल्यो तेन्नाच्यान सगळ्यांचे मनात दुबाव आसलो कितें जातलें. सगळ्यांचो लक्ष तुमचे कडेन आसलो. तुमी आज आमकां संदी दिली तुमकां ही क्वेश्चनां विचारपाक आनी सगळी तुमी बरी तरेन सगळी क्वेश्चनां हाताळ्ळी. वयल्यान तुमी सांगलें की तुमी सेकेंड थॉट करचे ना. दिस इज समथींग BJP वील हॅव टू लूक ॲट. why the grassroots level workers, why the senior leaders, why many of the workers are leaving the party. Thank you, sir. Thank you.